आमच्या गोयचो जो पूत जावन आसा सगळे जे रामाक मन काळजांतल्यान मागतात, राम आमचो राखणदार म्हणून आयज जे गोंयचे आवाज उठयतात आमचे सगळे एक्टिविस्ट तांकां आमी सगळे राखणदार म्हणून मानतात. कारण जे ज्या जाग्यार आयज गोंयाचेर अत्याचार जाता, गोंयाचेर वेगवेगळे तरेचे हांगा नाका तितले संघटीत आहे, संकटाक सगळे आयज आमचे एक्टिविस्ट तोंड दाखयतात. आयज खरेंच या गोंयकारांक रामा सारख्या ज्या भुरग्याक हे इनाम फावो काय कितें हो प्रश्न आमकां प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कालचो जो इन्सिडेंट जाल्लो कडेन आसा हे इन्सिडेंट आमी केन्नाच माफ करपाना. गोंयच्या सरकाराक हे इन्सिडेंटाचो आमी बुद्ध शिकयतलेच आनी ती शिकोवपा खातीर सगळे गोंयकारां कडेन मागता. कारण गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन हे गोंय चल्ले कडेन आसा खऱ्या अर्थान आमच्या भुरग्यांक फुडार आसाय काय ना, आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सोदताय काय ना हे सरकार. 2 फावटी रामाचेर अटॅक जालो, गेल्ली मार्चांक जाल्लो, ऑलमोस्ट जावपाक आयल्लो आनी ह्यो फावटी सगळो अटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्यो अटॅक फक्त आमकां गोंयकारांक जे कोण गोंय सांबाळपाक सोदता ह्या लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता ताका तेणें हाफ मर्डर करून काल धाडला. ताका जर मर्डर करपाचो आशिल्लो जाल्यार काल ते मर्डर करता आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ते. ताका मर्डर करपाक काल फ्री आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले, ताका हाफ मर्डर करून आमकां सगळ्यांक एक मेसेज दिले कडेन आसा की तुमी जे कोण गोंयचे बद्दल उलयतले तांकां आमी अशेंच करून धडे शिकयतले म्हणून. आमकां अशें करून शिकपाचें आसा काय ना हे आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी म्हणून तुमी सगळ्या कडेन मागता. काल आमी DGP कडेन गेल्ले, IGP मेळ्ळे, ताणें सांगलें आमकां आमी करता आयडेंटिफाय म्हणून. आमकां ते 6 जाण आयडेंटिफाय जाता कांय करत ना. तांचो फाटलो मास्टर माइंड जो पर्यंत मेळना आमकां तो पर्यंत ह्या जागे वयल्यान आमी हालचीत ना. आयज फाल्यां कॉल न्ही, आमकां आयजच कितें म्हणटा कॉल जायो तो पर्यंत आमी आमचे हालचे ना. कारण अशें जेन्ना भुरगीं आमकां फुडारा फुडें वचपाक जाय आनी सरकार डायरेक्ट सरकाराचो हात तेतून आसा हें कळटा. कारण फाटले केसीक कांयच तेगेलें इन्वेस्टिगेशन जाल्ले कडेन ना. एक वर्स फाटीं आतां आमकां वेलजी बाबान सांगलें की तेगेले 2 केसी हांगा फायंड आउट जाल्ले कडेन ना. आमची एक वर्स फाटली बाब अमित नायक जे आमचो नेत्रावळचो एक पत्रकार आशिल्लो तेजेर असो जाल्लो तेगेले केसीचे अजून कांय ओपन जाल्ले कडेन ना. सो अशें करून जे आयज खरें कितें उलयता आमची गोंयची बद्दल कितें उलयता ह्या लोकांचेर अशेंच अटॅक जावपाचें काय कितें हें आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. म्हणून मागता सगळ्या कडेन की जो पर्यंत हेजो आमकां आयज मास्टर माइंड कोण तें कळना आनी तें काडून ह्या जेली भितर बसयना तो पर्यंत आमी आमचें हालचें ना इतलें मागता.